अरे बसते हांव खंय रे तूं अमृत्यागेर सो आयज अरे ते ना लायन खंय मरे हे गणेश कोत्ता खंय आमच्या पात्रान म्हाका सांगिल्लो एक गणेश ऑर्डर दिवन दवर म्हणून तेका लागून हिंगा सांगपाक हिंगा येयल्लो ती आतां अंदुची खबर घेवया हिंगा सरलो मातसो भितूर जाण मरे दत्तप्पा आयज आमगे पात्रां रे कामत तेचो चेडो आनी ती बायल बॉम्बेसान येयल्या तांकां हाडपाक लागून मरे हांव एअरपोर्टार गेल्लो दाबोळे एअरपोर्टाचेर आतां थिंगासून येयला आनी हे रे आतां तुका दाबोळे वचचें पडटा थोड्या दिसांनी आतां मोपा एअरपोर्ट जातलो खंय तो जाता तर रे जाता अशें सरकार म्हणटा न्हू रे जाण मरे दत्तप्पा एकदां सरकारान मरे जायरात दिल्ली नोटिफिकेशन काडलेलें मोपा एअरपोर्टा खातीर पूण ते फुकट गेले पेपरान जायरात दिल्ली ती फुकट गेली कोणे दिली रे जायरात सरकारान गो माझ्या नातीचो वाडदीस आसलो न्हू तेन्ना मरे आमी वर्तमानपत्रान जायरात दिल्ली 1000 रुपया खंय खर्च आयलो असो आमचो शाणू सांगतालो तसो आतां सरकाराकूय आयला आसतलो न्हू रे खर्च हय तर सुमार 1000 रुपया तरी सरकारान खर्च केले आसतले ही जायरात दिवपाक मागीर ते सरकाराचे पयशे फुकट गेले तर सरकाराक खूब नुकसान जालें तर मुखेलमंत्र्याचे पयशे फुकट गेले चुरचुरे रे बाबड्याचे मुखेलमंत्र्याचे वचूंक ना गो लोकांचे तुझे म्हजे आमचे सगळ्यांचे पयशे फुकट गेले आमी जे पळय टॅक्साच्या रुपान पयशे भरता न्हू सरकारी खात्यांनी ताजेरसून सरकाराक पयसो मेळटा ते पयशे हे अशे वगडायतात जाण मरे दत्तप्पा चर्चिलान इलेक्शना वेळार कितें सांगलें जाणाय आपूण मोत्तलो पूण मोपा एअरपोर्ट जावपाक दिवपाक नाय म्हणून ते मरे इलेक्शना आदी सांगलेले ताणें आतां तो कितें म्हणटा मंत्री जातकूच तें खबर आसा तुका आपूण जीव दिवपी पूण दाबोळे बंद जावंक दिवचा ना फाटल्या दिसांनी मरे हांवें पेपरार वाचलेले बाबू आजगांवकारांनी सांगलेलें की आपूण जीव दितलो पूण मोपा विमानतळ करतलोच म्हणून जाणा मरे दोतू आप्पा आदल्या तेंपार मरे जाणटे म्हणटाले खावटे कारखे भोंवतात आनी ते खंय भुरग्यांक धरून खंय पुलाच्या खांब्याक घालता मागीर खंय तो पुलाचो खांबो खंय घोट उबो रावतालो तसो आतां हो विमानतळ जावपा खातीर चर्चिलाचो आनी आमच्या बाबूचो बळी वतलो काय कितें रे आगो मंत्र्यांचो केन्ना बळी गेला लोकां खातीर वा लोकांच्या प्रश्ना खातीर बळी वतलो पळय तो फक्त आम आदमीच बोकडो जातलो जाण मरे दत्तप्पा आतां चोय दोगांचे झुंजी कशे रंगताय त्यो बाबूच्यो आनी चर्चिलाच्यो झूज साश्टी गांवांत खूब बैलांच्यो झुंजी जातात तशे आमचे रेडे मंत्री झुंजी करतले काय कितें आप्पा चर्चिलान कितें सांगला जाणाय जो पर्यंत सरकार एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन MOU करिना तो पर्यंत मोपा एअरपोर्ट जावचो नाय म्हणून हांव वयस चर्चिल जाणटो जालो तरी आजुनी आय लव यू म्हणटा म्हाजो चेडो कॉलेजीन आसतना आपल्या मैत्रिणी कडेन फोना वयल्यान आय लव यू काय कितें तें म्हणटालो आगो आय लव यू न्हय गो MOU आगो MOU म्हणजे मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग आगो दोन मनीस जावं दोन पार्टी जेन्ना एका गजालीचेर पळय समजिकाय करूंक सोदतात आनी एकमत करूंक सोदतात त्या प्रकाराक मुगो MOU म्हणटात कळ्ळें तुका जाणा मरे बसते हांव पयलीं चर्चिलान दिगंबराचें सरकार उडोवपाचो MOU पर्रीकारा कडेन केलो कळ्ळें मागीर ताका मंत्रीपद जाय जालें न्हू म्हणटून तो MOU मोडलो मरे आनी दिगंबराक आय लव यू म्हणलें आनी तेजे कडेन MOU केलो आनी आपूण मंत्री जालो आतां दिगंबरान कितें म्हणलां मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट आपूण करतलोच म्हणटकूच आतां चर्चिल केन्ना परतो MOU मोडटा पळय तें पळोवया आपा म्हाका पयशे दी कित्याक रे फोग घेवपाक बाजारात कलकत्त्यांतल्यान फोग आयला खंय पयले फावट बंगोलच्यान गोंयांत फोग येयलो न्ही रे एटम बॉम्ब अरे त्या कलकत्त्याच्या लेफ्ट पार्टीन मरे पयलो बॉम्ब काडून जॉर्ज बुशाचेर घाल्लो पूण तो पेटलोच ना मागीर तांच्यांनी बॉम्ब काडलो आनी मनमोहन सिंगाचेर घालो जेन्ना लोकसभेन पळय विश्वास थाराव म्हणपाचो प्रश्न आयल्लो त्या दिसा तांच्यांनी तो बॉम्ब घालपाचो यत्न केलो पूण थंय तो ठुस जालो कळ्ळें तुका मागीर तांच्यांनी मागीर लेफ्ट पार्टीन तो बॉम्ब काडलो आनी सोमनाथ दादाचेर घालो आनी ते सोमनाथ दादाक आतां पार्टींतल्यान काडून उडयला मरे आनी आपूण जिखले अशो आड्ड्यो मारतात ते बरें तर आपा गोंयांत एक मोठी नवीन एटम बॉम्ब आयला खंय ते ताळगांवचे ते घेता हांव कितें तालिगांवच्यान बॉम्ब येयल्या नांव कितें रे तेंचें बाबूश बॉम्ब बाबूश मनशारात बॉम्ब रे
ना ना बाबूश बॉम्ब मनसिरात मरण हे जाणा मरे बसत्याव हो बाबूश बॉम्ब म्हणटा पळय तो केन्ना फुटून सरकार उडयत हाचो नेम नाशिल्लो म्हणून तो बाबूश बॉम्ब फुटून सरकार पडचे पयलीं दिगंबर बाबान बाबुशाक मंत्री केलो कळ्ळें तुका म्हण आतां बाबूश बॉम्ब पेटपाचो ना आनी मोन्सेरात मराणूय म्हणटा ते पेटपाचें ना ते बाबूश बॉम्ब आनी मोन्सेरात मराण हे बेगीन फुटपाचें नान तूं ते घेवपाक वचूं नाका कळ्ळें तुका फाटल्या वर्सा भाजपान आरती संग्रह काडलेलो ह्या वर्सा खंय तो पक्ष लोकांक फोग वाडटलो आगो भाजपाचो आतां फोग हो वाडटा तो कोण पेटयतलो चर्चीत आनी बाबूश दोगूय मंत्री जाले मागीर त्या फोगाक काडी गो कोण लायतलो दत्तप्पा बेंगलोर गुजरात हिंगा बॉम्ब स्फोट जाल्या मरे आतां गणेशाच्या दिवसान गोंयांत जर बॉम्ब स्फोट जाले जाल्यार लोक भिवचो नाय रे चे गोंयांत लोक भियोचो ना रे भियेले जाल्यार फक्त पुलीस भियेतले वचून जाय जाल्यार बोलखणीत मरे ते लिपतले सुद्दां गोंयाच्या लोकांक संवय जाल्या मरे असल्या बॉमाची गोंयच्या लोकांक बॉम्बाची संवय जाल्या गोंयांत केन्ना कोणे बॉम्ब फोडले रे पर्रीकारान गो ही प्रत्येक सप्तकान मगो पर्रीकार एक पत्रकार परिशद घेता आनी त्या परिशदेन तो कोणाचेर तरी बॉम्ब उडयता चडशे आसता ते दिगंबर बाबाच्या सरकाराचेर दिगंबर कामतीक मगो सारको घाम काडपाचो तो यत्न करता पूण कितें जालां आतां दिगंबराकूय संवय जाल्या आनी लोकांकूय संवय जाल्या आनी कोण ह्या बॉमाक आतां भियेनात दुःख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची वार्ता विघ्नाची कोण रे तुम्ही आम्ही सगळे काँग्रेस पार्टीच्या सायडीन आयले आम्ही ह्यो आरती वर्सासून एकदा म्हणटले पण तुम्ही चतुर्थी निमतान तरी ह्यो आरती म्हणच्यो आणि आमकां उपकारान दवरच्यो घे रे म्हणजे आम्ही ह्यो आरती सदांच म्हणटात तुम्ही ह्यो वर्सान एकदा तरी म्हणचे दोत्तू आप्पा ह्यो रे कोणाची आरती हातून देवी पार्वती आणि देव गणपतीची आरती ना मरे ही सोनिया देवीची आरती म्हणून बरयला मरे सोनिया देवी तुझं वाचून कोण पुरविल आशा मनमोहन तल्लीन झाला सरकार वाचले गा अशें बरयला मरे आगो अमृत्या ती मॅडम सोनिया गांधीची आत्ती आसतली मगो आणि दोत्तू आप्पा हो राहुल कोण रे देव राहुल बाबाची आरती आसा मरे हांगा दी पळोवया हय मुगो आनी हें कितें मनमोहन सिंगान सोनिया देवीक सदांच म्हणपाची आरती आसा मुगो हांगा सदांच म्हणपाची आरती खंयची घालीन लोटांगण वंदीन चरण सोनिया देवी तुझं सदा ओवाळीन त्वमेव माता काँग्रेसला नाही पिता अरे अरे देवा हे कितें रे देवा कोण आयले आम्ही भगवे बडवे भगवे भगवे तुम्ही कितें आरती संग्रह वाटूंक आयल्या आम्ही गणेश सगळ्यांच्या दारान गणेश चतुर्थी पयली मारण मारपाक आयल्यात आनी तुमकां हें सांगपाक आयला की गणेश बुडोवच्या पयलीं आमी सरकाराक बुडयतले आनी मागीर दिगंबराचो मोरया करतले अरे रे देवा कितें रे ही आमची दशा केली तुवें गोंयकारांची दुर्दशा आनी गोंयची ही निराशा देवा विघ्नहर्त्या हांकां सगळ्यांक बरी बुद्धी दी बाबा ह्या राजकारणान जर अशेंच जावंक लागलें जाल्यार गोंयकारांची सगळी वाट लागतली देवा विघ्नहर्त्या गणराया आता ह्या लोकशायेंत आमकां तुजोच आदार उरला धांवून यो बाबा गणपती धांवून यो या मरे आता बाबूराव सद्याक चलता ते राजकीय तशेंच सामाजीक मळावेले परिस्थितीचो नियाळ घेवपी लोकशाय हाय हाय ते सदर
पळयत रावात दर बेरेस्तारा प्रुडंट मिडियाचेर. लोकशाय रे बाबा लोकशाय.